there is a age appropriate way of teaching a child this and empowering a child. We should not have, at least in today's world, we should not have the attitude of, no, they are too small, don't tell them anything yet and all. I think those days are gone, and I think many people here will agree with me on that. So let's empower our children. Let's treat them and let's make them understand what is good touch, what is bad touch. दर एक पंचायत किंवा दर एक असेंब्लीन आम्ही असे एक सेटअप केले की सेल्फ डिफेन्स आम्ही टीच करू शकता चेडवांक किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट. ते आता गव्हर्नमेंटान थंय सपोज एक धाकटो बजेट कोणा तयार केलो न्हू, सो आम्ही तेवूय ऍड करू शकता सर. My duty is to teach my son that he has to respect women, he has to help his friends, especially who are women, and if they are in trouble, to reach out to them. And this is one thing that every time we have a conversation about, and this is something that we as mothers should have a conversation with our boys. It's Pramod Sawant जो आसा तुम्ही पळयला आसतले त्याने हे बार्बरीक आनी एक इनसेन्सिटिव्ह स्टेटमेंट केले पळय आनी सांगपालो पेरंट्स शूड इंट्रोस्पेक्ट आनी भुरग्यांनी म्हणपालो चलयांचे हे म्हणपालो चलयो इतले रातचे कितें करताल्यो. सांगपाक सोदता तुवें मरे प्रमोद सावंत ते स्टेटमेंट करपाचे पयले चिंतपाक जाशिल्लें एक गांवाचेर कशें तूं मलम लावपाक जाय पूण तुवें मीठ सोडलें. A big role in the kind of society that we are creating is naturally in the leadership of the society, of the state. In this case, the government that we have. This is not intended as a political statement, but it's very natural to look up to the leadership and see what they are inspiring the people. आमचो PM म्हणटा की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, पुणी आमचो CM म्हणटा की रेपिस्ट को बचाओ माँ बाप को पढाओ. एज्युकेशन सिस्टमान ह्या बाबतीत बदल करपाक जाय. फ्रॉम 5th स्टँडर्ड इन एज्युकेशन सिस्टम सिलेबसान सेल्फ डिफेन्स शूड बी अ प्रायोरिटी. एक विक्टीम जेन्ना कोर्टान येता आनी ते थंय डिपोज करता जजा फुड्यान सांगता तेन्ना कितले त्रास जाता ते त्या चलयेकूच खबर आसतलें. आनी ताज्याकून चड त्रास एका आवय बापायक जाता, आनी खास करून जेन्ना एक चली मायनर आसता, कारण ताजी कंप्लेंटी फाटल्यान तेज्या फाटल्यान कोर्टान वचपाची सगळी जबाबदारी त्या आवय बापायचेर येता. आनी ती आवय बापूय जबाबदारी घेवन आपल्या चलयेचेर आगळीक जाल्या, बलात्कार जाल्या म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर वता आनी इतल्या हिमतीन थंय कंप्लेन करता.